भाजपाच्या विरोधांत आसपी खंयच्याय राजकीय पक्षा वांगडा युती करपाक आमी तयार आशिल्ल्याचे आम आदमी पार्टीचो बाणावलेचो उमेदवार वेन्झी विएगस सांगता। सत्तेचे घोडे नाचयनासतना थीर सरकार दिवपाची कापस्ताद आशिल्ल्या खंयच्याय राजकीय पक्षाचो हात धरपाक आमी फाटीं सरचे नात अशें वेन्झीन ह्या वेळार सांगले। आमी एक्झिट पोलांचेर विसंबून नात। एक्झिट पोलाचे गणित खूब वेगळे आसा अशें वेन्झीन सांगले। सत्ता स्थापन करपा खातीर काँग्रेसीन मारिल्ल्या उल्याक वेन्झीन जाप दिल्या। गोमंतक टीव्हीच्या मडगांवच्या रिपोर्टरान वेन्झीक ह्या विशीं प्रश्न विचारलो। काँग्रेसीन इंट्रस्ट दाखयला, तुमी गरज पडल्यार तुमकां घेतले म्हण तुमी रेडी आहात तांकां हें करपाक? आमगे स्टेट टीम इज डिस्कसिंग ऑन दिस. सी वी आर रेडी टू फॉर्म दी गव्हर्मेंट इफ एट ऑल we don't get 21 seats. Then we are ready to form the government with anyone who is against the BJP. BJP against जे कोण रेडी जाता एक स्टेडी गव्हर्मेंट दिवपाक, जे कोणा कापस्ताद आसा ती 5 वर्सां उडी मारनासतना परत BJP हॉर्स ट्रेडींग जी BJP करपा सोदता सदांच ती हॉर्स ट्रेडींग करनासतना जे कोण फॉर्म करपा रेडी आसात, आमगेली सिटां समज आमकां सुबेज आयली, if not full 21, then we are in a position to form the government and then everybody is welcome. So the whole situation changes on the 10th morning.